छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास वाचात आणि तो समजून घेयात। तांचो आदर्श दोळ्या सामकार दवरून दरेकल्यान आपली जीण जगपाचो यत्न करचो। स्वराज्याची संकल्पना मांडपी शिवाजी महाराज पयले राजे आशिल्ले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। सांखळे शिवराज्याभिषेक सुवाळ्या निमतान आयोजित कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। आजचो दीस हो आमी हांगासर मनयता खूब बरें दिसता की त्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हांगासर भुरगे सगळे जाण हांगासर जमल्या। आमी सातत्यान पळयता की हो इतिहास परत एकदा भुरग्यांनी वाचपाची गरज आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज आसतले हांकां समजून घेवपाची गरज आसा आणि तांच्याच विचारांनी फुडें वचपाची गरज आसा आणि तांचे विचार जे आशिल्ले हे सुराज्याचे विचार आशिल्ले त्या विचारांनी आमी सातत्यान सगळ्यांनी फुडें वयचे ही खरें म्हणजे आयच्या दिसाचो संदेश आसा। आयज परत एकदा हांगासर मोठ्या प्रमाणात हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्या बद्दल विशेष करून बाबा चिमुलकर हांच्यांनी सगळ्या जाणांक निरोप दिवन हांगासर आपयल्या बद्दल सांखळे नगरपालिकेत हे सगळें सांगता आसतना विशेष करून भुरग्यांक म्हणजे 350 वर्सां पयलीं जेन्ना पुर्तुगीजाच्या राजवटीत गोंयांतले हिंदू धर्म उद्ध्वस्त करपा खातीर पुर्तुगीजांनी उचललेलो विडो आणि तांच्यांनी आमी म्हणटा तशी देवळां मोडपा खातीर केल्ली सुरवात जर कोणी बंद केली आसत जाल्यार ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आमचे सप्तकोटेश्वराचे मंदिर परत एकदा जेन्ना पुनर्स्थापना केली पुनर्बांधणी केली तांच्या बरोबर करार केलो की हाज्या फुडें गोंयांतले एकूय हिंदू मंदिर हे मोडले वयचे ना। हो जेन्ना करार केलो तेन्नाच की तेंच्यांनी हांगासरली मंदिरां मोडपाची बंद केली, मंदिरां मोडपाची उद्ध्वस्त केली। जाल्यार उरलेली मंदिरां सुद्दां मोडपा खातीर पुर्तुगीज फाटीं फुडें येवचे नाशिल्ले। सातत्यान छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासलो हिंदू धर्माचें म्हणजे पालन पोषण करपा खातीर हिंदू धर्म हांगासर साबीत दवरपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें गोंयांतूय बी खूब व्हडलें योगदान आसा।